आमच्या अध्यक्षान जेन्ना हांगा येवन बाब निलेशाक इंडक्ट केल्लो आनी पक्षाची सुरवात हांगा केली त्या वेळार तुमी थंय हजर आशिल्ले मिडिया भाव. त्या वेळार आमच्या अध्यक्षान क्लियर सांगिल्ले जे ते विधानसभेन भितर उलयतात ते विधानसभे भायर उलयतात जे मोरमोगा येवन ते उलयले ते म्हणजे सेईंग नो टू कोल. मोरमोग गोवांतल्यान कोळशाक हद्दपार करून उडोवंक जाय कारण हो जो कोळशाचो इश्यू आसा इट इज नॉट ओन्ली इम्पॅक्टिंग द कॉन्स्टिट्युएन्सी बट इम्पॅक्टिंग द एंटायर तालुका अँड सरावंडींग तालुकाज. वाऱ्यान जेन्ना ते कोल पार्टिकल्स वता इट इम्पॅक्ट्स द फूल हेल्थ ऑफ द पीपल. वेगवेगळ्या इश्यूंचेर जे मतदारसंघाचे तुमकां बाब निलेशान ब्रीफ केल्ले आसा. आता आमचो माय ओनली फोकस इज टू बिल्ड द ऑर्गनायझेशन बींग द जनरल सेक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द पार्टी की प्रत्येक बुथाचेर हांगा आमची टीम उबी जातली फुडल्या एका म्हयन्या भितर आनी येणाऱ्या ऑगस्ट म्हयन्यान हांगा आमी एक व्हडलो मेळावो घेवपाचो एक संकल्पना दवरतात. प्रत्येक बुथार आमी विजय सरदेसाय ची नेमणूक जातली म्हणजे प्रत्येक जो आमचो वर्कर आसतलो प्रत्येक जो आमचो लिडर आसतलो प्रत्येक जो आमचो व्हॉलंटियर आसतलो ताका बाब आपूण स्वता विजय सरदेसाय म्हणून बुथार काम करचें पडटलें. बूथ जर जिखले जाल्यार मतदारसंघ आमी जिखतले. सो पक्ष संघटना वाडोवप नॉट ओन्ली इन मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी बट इन कमिंग डेज यू विल सी इन अदर कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ द तालुकाज ऑल्सो की गोवा फॉरवर्ड हळू हळू पावल मुखार मारता आनी दीस ऑल आर एवरीथींग इज पार्ट ऑफ ऑपरेशन विजय which was declared by our president on his birthday. The people of ally of the Congress. आमचे अलायन्स 27 इलेक्शन पर्यंत आसात आणि तांच्यांनी तांच्या अध्यक्षांनी पयर कन्फर्म केला की गोवा फॉरवर्ड पक्ष आमचो अलायन्स. पूण ह्या निवडणुकी संदर्भात आमचे अजून उलोवपाची चर्चा जावना. पूण आमी पेपरांतल्यान वाचला मिडिया सर्कलांतल्यान वाचला की तांच्या डेस्क इन्चार्जान सांगला की आमी कितें एक कमिटी नेमतले आमच्या अध्यक्षाडे कडेन उलोवपाक. 4-5 दीस पयलीं ती बातमी आयल्या. आमचे कडेन अजून तरी तांचे कोण कमिटीज अप्रोच जावना किंवा आमच्या अध्यक्षा कडेन कोण येवना. वेन इन टॉक स्टार्ट वी विल अपडेट मिडिया फ्रेंड्स अबाउट इट. पूण दॅट डजंट स्टॉप अस फ्रॉम बिल्डिंग आवर ऑर्गनायझेशन. आमचे जाय पक्ष संघटना सगळे कडेन वाडपाक जाय. फाल्यां येदा कदाचित अलायन्स जाले किंवा सीट आमकां मेळ्ळो किंवा सीट आनी कोणाक घेवं जाल्यार काम करपाची ताक दोनूय सायडीन आसपाक जाय. सो संघटना उबी करप ही प्रत्येक राजकीय पक्षाची जबाबदारी. आमी कितें एनजीओसनी किंवा सिव्हिल सोसायटीनी वी हॅव टू गो टू द बूथ जिखल्यार आमी मतदारसंघ जिखतले आनी मतदारसंघ जिखल्यार 21 आयल्यार ऑपरेशन विजयाची सक्सेस जातले. सो सगळो भाग जो आसा इज पार्ट ऑफ द ऑपरेशन विजय आनी जे मतदारसंघांनी आमी वचपाक जाय ते वतले आनी संघटना फुडले तुमकां कालूय पळयला आसतलें कुर्चोड्या मतदारसंघात यंग वायब्रंट भुरगो होता दत्तराज सारको राऊत देसाय तरणाटो जो पब्लीक इश्यूज घेता जो फियरलेसली घेता हाणें पक्षान प्रवेश केल्लो आसा. सो तुमकां येणाऱ्या दिसांनूच दिसतलें फुडल्या आठवड्याक एवरी वीक देर इज अ जॉयनिंग इन गोवा फॉरवर्ड पार्टी टील इलेक्शन्स नाव ऑन. मोरल ड्युटी अँड वी आर बाउंड टू स्टे विथ द पीपल ऑफ मुर्मगांव कारण फाटले 3 वर्सां सुद्दां असेंब्लीच्या भितर किंवा असेंब्लीच्या भायर आमचे अध्यक्ष आदिलबाब विजय सरदेसायान कोळशाचो इश्यू म्हणा किंवा बाकीचे इश्यू जे लागता इंडियन सरावंडींग हे वॉसफरली घेतले आसा. टायम एंड अगेन तुमी मिडिया भावांनी आमकां खूबदां इनपुट्स दिल्ले आसा वेगवेगळ्या इश्यूचेर. सोशल एक्टिविस्ट सारखे शंकर पोलजी हाणें कितलेदां आमकां ते झाडां मारताले थंय सड्यार ते इश्यूज आमी म्हाका तुमकां याद जातले 0 आवराक आमी काडून ते बंद केल्ले. सो वेगवेगळे इश्यू आनी मुर्मगांव इज क्लोज टू आवर प्रेसिडेंट्स हार्ट कारण coal issue is a major issue which is affecting the state. So say no to coal is our goal in Mormugao for the elections. ती संघटना वाडोवप ही आमची जबाबदारी. पार्टीचे काम पळोवन कशें पळोवन खंयचो आमचो तळागाळाचो वर्कर किंवा आनी कोणी बरो उमेदवार जर आसा हे पक्ष ठरयतलो. पार्टीची जी पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटी जी आसा जी कॉन्स्टिट्यूट जातली कांय दिसांनी टिकेट्स विल बी डिसायडेड बाय द पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटी ऑफ द पार्टी. आमचे सर्वेज चालू आसा जे तुमकां आमच्या अध्यक्षान सांगिल्ले सर्वेज आमी घाल्या. सो सर्वेज आर ऑल्सो ऑन. बाय जुलाय 2nd वीक वी शूड गेट द इनपूट. आवर प्रेसिडेंट वील गेट द इनपूट. मागीर तुमकां दिसतले खुबशे अँड टेकिंग अप द इश्यूज इज आवर प्रायमरी कॉज. वी आर हियर टू टेक अप पिपल्स इश्यू अँड सॉर्ट आउट पिपल्स. समाजकारण करपाक जाय. राजकारणांतल्यान समाजकारण करपाक ते हांगा मुखार सरिल्ले आसा. सो पार्टीचे टिकेट्स ज्यो आसा ह्यो पार्टी ठरयतल्यो. पार्टीची पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटी ठरयतली आनी ताचेर मागीर फायनल डिसिजन आमचे बाबा विजय सरदेसाय घेतले. मुद्दो जो आहा जो लास्ट 15 वर्सां हो बीजेपी गव्हर्मेंट आमच्या मुर्मुगांवान राज करता. कसो बीजेपीचेच आमदार लास्ट 3 टर्म बीजेपीचो जाता 4थो टर्म तेंचो दा
सो ते फेल जालेले जो मुद्दो जो मेजर मुद्दो आणि लोकांक तेंच्यांनी फटयलेले आहा तो म्हणटा तो कोलाचो इशू की आमी कोल काडटले. कोल वाडोवपाक आणि कोल लॉबीक हे दिल्लीकारांक चड हेल्प करपाक जे कोण आहात जाल्यार हे बीजेपीकार आहा. सो तेका लागून बीजेपीक आमी हांगासून मुरगांवच्यान धांवडपाक पयलीं आमी फुडें सरलेले आहा. सो मेन मुद्दो हा कोलाचो. दुसरो आमचे आमदार सगळे सायडीन फेल जाल्लो आहा. सो तुमी खंय वचा आयज एक पॉझिटिव्ह थॉट ऑफ आमच्या आमदाराचे खंयच्या कोणा एक कॉन्स्टिट्युन्सीन कोणूच उलयना. कारण तो आमचो कोलाचो इशू जावं, गार्बेजाचो इशू जावं, उदकाचो इशू जावं आनी डेव्हलपमेंट म्हणटा ते झिरो. डेव्हलपमेंटाच्या नांवार तेणी डिस्ट्रक्शन चड केलेले आहा. गटर बिटर फोडून उडयलेले आहा. फॉर्म्युला 4च्या नांवार तेणी गटर बिटर फोडल्या. सो कोणूय कितें डेव्हलपमेंट करता जाल्यार हो खंय फॉर्म्युला 4 हे 4 हाडटा म्हणून सांगलें आनी गटर बिटर फोडून उडयला. कोलाच्या नांवार ते आमच्या मुरगांवच्या लोकांक आमची हिली एरिया थंय रिटेनिंग वॉल्साची गरज आहा. सो हो 200-300 करोडाचो हे हाडटा फॉर्म्युला 4 हाडटा पूण रिटेनिंग वॉल बांदपाक जाय, लोकांची घरां वाचोवपाक जाय आमचे. तेजेर कांयच डेव्हलपमेंट ना. हे 400 करोड रोड हायवे हाडटात कोणाक कोल कंपनीक फायदो करपाक. अरे तुमकां वोटर्सांक कितें केलां? वोटर्सांक जिखोवन हाडला म्हणून तुमी आयज त्या खुर्चेर बसला. त्या वोटर्सांक खातीर कितें तरी करा. डेव्हलपमेंट कोणा खातीर आसपा जाय? पब्लिका खातीर आसपा जाय. सो हे पब्लिका खातीर डेव्हलपमेंट करपाक फेल जालेले गव्हर्मेंट. सो तेका लागून आमी आयज हांव हॅप्पी, आमची टीम हॅप्पी आहा की विजय सर देसाय मुरमुगांवान पांय थेयला. तेंचो हो पांय सारको स्ट्रॉंग सारको एक जो शिवाचो पंजा कसो पडपाक जाय आनी ही कॉन्स्टिट्युएन्सी विजय सरा कडेन आमच्या पावपाक जाय हे आमचो उद्देश आहा. आमी स्टार्ट केलेला तो आतां फॉर एक्झाम्पल आमी ऑलरेडी रिटर्न कंप्लेंट्स घातलेली. तुमकां खबर आहा जस्ट एक लास्ट म्हयन्यान हिंगासर लँडस्लायड जाले हार्बर रोडाक. सो तेज्या पयलीं 1 म्हयनो पयलीं आमी ऑलरेडी डिपार्टमेंटांनी लेटरां बरयल्ली. सो तुमी लास्ट हे पयलें आसतलें की हांव थंय एकटोच थंयसर ऑपोजिशन कोणूच ना. थंय एकटोय येवंक नासलो. बीजेपीचेच लास्टाक आमदार येयला आनी सांगता अरे हे रॉंग आनी ते रॉंग. तो इतले दीस तेणी पळोवंक ना. आपूण फॉलोअप घेतालो खंय. येदो व्हडलो हिल कटींग जाला. तिका दिसता की प्रत्यक्षात ते आतां सगळे डिझास्टर जावपाचो आहा आनी तो फॉलोअप घेतालो. ते कसले फॉलोअप घेतला? थंय एक जीवूय गेला तरी तो म्हणटा फॉलोअप घेतालो म्हणून. तशेंच आनी हांगासर एक बांदलेले आमच्या अंटार्टिका कडेन थिंगासर रोड सकयल वयता बीच सायडीन. थंयसर तेणी एक रिटर्निंग वॉल बांदलेली आहा. ती तेका कळ्ळी की आतां ती पावसान पडपाच्या आतां लकीली पावस फुडें गेला. पूण तुमकां हांव सांगता बाय आतां हे पावस पडटलो पळय सप्टेंबरा पयलीं ती सुद्दां वॉल कॉलेप्स जाता. आनी ते रिटेनिंग वॉल आहा ती सुद्दां आतां जे हिंगासर आमचे लँडस्लायड जाल्लेले न्हू थंय परत डिझास्टर जाता. थिंगा आमचो किल्लो आहा, शिवाजीचो किल्लो आहा. तेणी सुद्दां आतां शिवाजीचो पुतळो हाडून म्हणला हांव मागता की थंयसर तेज्या सकयल सुद्दां लँडस्लायड जावपाक स्टार्ट जाला. ती बांदून घेवपाची गरज आहा. शिवाजीचो पुतळो हाडलो. शिवाजीक मानता आमी मानता पूण तसो शिवाजीचो आमचो थंय किल्लो आहा पळय तेच्या सकयलूय तेंच्यांनी हिल कटींग केला. सो तेज्या खातीर तो किल्लोय देंवोंक शकता. सो ते सुद्दां प्रोटेक्शन करपाची गरज आसा. सो हे सगळे तेजे वायट कामां आमकां तेजी जी चल्ल्या ती बंद करपा खातीर आमी फुडें सरलेले. लोकां कडल्यान रिस्पॉन्स एकदम अति उत्तम मेळ्ळा. पयलीं म्हणटा ते लोक न्हू भायर सरपाक फुडें फाटीं जाताले. जेन्ना विजय सरदेसायचें नांव आयकता एक लायन जो आमचो जो रोर करता एसेंब्लीन ते सगळ्यांनी पळयलेलो आहा. तो लोकां एक उतराचो मनीस. सो ते तसलो मनीस आमच्या वांगडा आहा आनी त्या मनशा खातीर त्या लिडरा खातीर आयज लोक बिंदास भायर सरपाक लागलेले आहा. तुमकां खबर आहा गव्हर्मेंट रुलींग पार्टीच्या अगेन्स्ट लोक भायर सरपाक भितात. स्पेशली महिलांचेर तेजेर प्रेशर घातलेलो आहा तेंच्यांनी. पूण आयज तुमी पळयलेले आमच्या हेतून आमचे खातीर महिला चड भायर सरलेली आहा. ती बिंदास चल्लेली आहा की तांकां खबर आहा तांकां एक विश्वास आहा की तांकांय ते जाणा की चेंज जाय. सो हे चेंजा खातीर ते येयलेले आहा आनी तांकां तो रायट चेंज दिसलेलो आहा. कित्याक पयलीं कितें जातालें बीजेपी काँग्रेस जाताले आनी थर्ड पर्याय नासलो. पूण आनी तांकां चेंज जालो म्हणून त्या पर्याया खातीर ते येयलेले आहा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.